Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. थर्मल स्क्रीनिंग सुरू जायत सावन मडगांव रेल्वे स्टेशना कुशीकच्या गाडेकारांचे गिरायक बुडिल्ले. आता दोन्ही कडेन थर्मल स्क्रीनिंग केल्ल्यान तांचो प्रश्न मिटलो. नवे SOP आयले पळय ताचे प्रमाणे प्रत्येक पॅसेंजराचे थर्मल स्कॅनिंग करपाक जाय अशें आशिल्लें. पण ताणें एकच एंट्रन्स दवरिल्लें रेल्वे त्या सायडीन ही सायड ताणें बंद केल्ली आनी कंट्रोल जायना तांकां स्टाफा प्रॉब्लेम आनी कितें कलेक्टरान ऑर्डर काडली. पयर ते म्हजे मरे आयले की आमी कितें जोडटाले कितें पॅसेंजर कोणी मेळटाले ते सगळे तांगे बंद जाले परते. एक 7-8 म्हयने एक्चुअली बंदच आहा ते तांकां एक नया पयशाचें उत्पन्न ना. आनी आतां एक थोडे 7 काय 8 ट्रेनी येता थंय तांकां कांयच मेळना जाल्यार मागीर सारकें तांची परिस्थिती बिगडली. आनी हांव काल कलेक्टरा बरोबर मिटींग घेतली. मामलेदार कलेक्टर ताकाय कलेक्टरान आपोवन हाडलो. थंय डिस्कस केलें आनी कलेक्टरान सांगलें की ओपन करा आनी थर्मल गन घेवन तुमचो स्टाफ पोस्ट करा. कोलवाचो ग्राउंड कोलवाकारांक वापरूंक दिवचो म्हूण थळावे मागतात. थंय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता. जबाबदारी खंय पंचायतीक दिवची. आयज आमची भुरगीं म्हापसा व्हरतले जाल्यार आमकां खूब कठीण. हायवे वाडलेलो आहा आनी खंय तरी एक्सिडंट हे जावपाचे. त्या कारणान हांव मागता की हो ग्राउंड आमच्या कोलवायन आसल्या कारणान आमची भुरगीं ह्या ग्राउंडार आसतली. आमचे जाणटे वर्क करतले. परत ह्या आमच्या भुरग्यांक फुडें डान्स कॉम्पिटिशन जावं आनी कितें हांगासर शिकपाक मेळटलें. भायर वचपाची गरज ना. आमी पॉलिटिकल कोणाक इनवॉल्व करना भितून. ह्यो ग्राउंड फक्त आमच्या कोलवाकाराचो आनी कोलवाकाराकूच जाय. पूण आमचो एक डिमांड आहा की ऑक्युपन्सी टायमार आमच्या पंचायतीसून एक खंय ना खंय एक डिमांड वचोंक जाय गव्हर्मेंटाक की हे जो आहा ग्राउंड हो आमकां पंचायतीक दिवचो. आमी हेजें कितें आहा न्हू म्हणजे आतां ताका खर्च म्हणजे गोवा स्पोर्ट ऑथॉरिटीक कितें आहा फाल्यां सकाळीं लायटीचें बील आहा, नळाचें बील आहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, सेक्युरिटी दवरूंक जाय, बाकीचे काही गोश्टी आहा तेंचो खर्च हो कोण करतलो हो तेंचे मेन आहा प्रॉब्लम. हो खर्च खंय ना खंय पंचायतीन थंयसून एक आमचो एक हे वचोंक जाय लेटर तांकां की हो ग्राउंड जो आहा पंचायतीक हँडओवर करचो. हेजें कितें आहा तें मेंटेनन्स वर्क आमी करता. बसयलेली आसा ती अफवा योग्य ना. तर एज अ पंचायत आनी एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द विलेज ऑफ कोलवाले हांव इतलें सांगूंक सोदतां की ह्या संदर्भान जे कन्सर्न ऑथॉरिटीन द स्पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणा किंवा बाकीच्या ऑथॉरिटीन ऑलरेडी आमी रेजोल्युशन ग्रामसभेन घेवन ते तांकां फॉरवर्ड केल्लेलें आसा. आनी तो ग्राउंड जो आसा जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आहा तो आमच्या स्थानिकाकूच मेळचो हो आमचे प्रयत्न आसतले. सोशल जस्टीस मंत्रालय आणि एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज खात्यान गोयच्या समाज कल्याण खात्याबरोबर मेळून म्हापशा दिव्यांगांक डिजेबिलिटी युनिक ID कार्डां दिली. This camp is for the disability assessment. Normally, like we'll be doing the assessment of the disability, and depending on the percentage of the disability, me, my team, Dr. Vineet, plus there's a team which looks after the ophthalm department. They will assess the visibility, and plus there's a ENT surgeon who looks after the audiometry. And depending on the percentage of the disability, we will be giving the physical assistance to the patient, which will help for the further activity for the patient. ये प्रोग्राम जो है हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के कोलैबोरेशन में कर रहे हैं. देयर इज़ दिस कॉरपोरेशन कॉल्ड आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनके एक्सपर्टाइज हैव कम अंडर द स्कीम ऑफ एडिप असिस्टेंस फॉर डिसेबल्ड पर्सन. इसमें बेसिकली होता ये है कि अ पर्सन जिसको एड्स एंड अप्लायंसेस की ज़रूरत है लाइक व्हील चेयर्स, क्रचेस, स्मार्ट केन्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा आर बेसिकली बीन प्रोवाइडेड एज पर देयर एलिजिबिलिटी. हे फूल हातीन काम आसा आनी हेका सगळें रबर सोल लायता हांव करता हें सगळें. म्हाका पूर्ण काम येता. म्हाका फक्त एक म्हाजें डिस्प्ले करपाक आनी म्हाका कितें तरी स्वताचो वेवसाय धंदो चालू करपाक जाय म्हणून हांव एक म्हापशा मार्केटान एक अशें आमकां कार्ड कशी म्हाका दिली जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिलें जाल्यार हांव थंयसर घालून हांव म्हाजें प्रोडक्ट कितें करता तें हांव विकूं शकता. सो हांव बेगीन मागता की बेगीन जावपाचें कारण आमी डिसेबल आसल्या कारणान आमकां प्रायवेट जॉबार कोण तितले दवरूंक पळयना कारण आमकां कमी दिसता जावं आनी कसले डिसेबल भुरग्यांक कामार प्रायवेट कोण दवरूंक पळयना आनी आमकां गव्हर्मेंट जॉबूय बेगीन मेळपाक मातसो टायम लागता जावं केन्ना केन्ना मेळना थोड्यांक आनी त्या कारणान आमकां घरान बसचें पडटा आनी आमकां जॉबलस आसता आमी आनी घरान बसून आमकां आनी टेंशन जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.